हांव सुरवात त्या ग्राफिक्सा वयल्यान करता जंय तुमकां लक्षांत येतलें की ह्या इलेक्शन आनी हो रिजल्ट कितें जाला आनी देन वी वील गो इन टू द डिटेल्स ऑफ दीस रिजल्ट. इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स. कोण जिखला तें आतां मेरेन म्हाका दिसता अख्खे गोंयाक खबर आहा. ताजेर आमी मागीर हळू करून या. बट वॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट टेक अवे ऑफ दीस इलेक्शन तो पळोवया आनी मागीर मुखार या. इफ वी कॅन गो फूल स्क्रीन विथ दॅट ग्राफिक्स जे तुमकां पळोवपाक मेळटा. व्हेरी इंटरेस्टिंग. तुमी कुठ्ठाळी जर जाल्यार तूं पळयलें जाल्यार इंडिपेंडंट म्हणजे तांकां BJPन बॅक केल्ली ती जिखल्यात 58% वोट शेअर. इंट्रस्टिंगली सेकंड नंबराचेरय इंडिपेंडंट आसा जंय रेव्होल्युशनरी गोवन्सान तांकां बॅक केल्ले. दे आर क्लोज टू 20% वोट्स घेवन कुठ्ठाळी दुसरी नंबराचेर आसात. तिसरे इंडियन नॅशनल काँग्रेस ऑलमोस्ट 18%चेर आसा आनी आप थंय ऑन नंबर 4 आसा विथ ऑलमोस्ट 4%. सो हो जालो कुठ्ठाळीचो. सो तुमी जर पळयलें जाल्यार पयल्या नंबराचेर BJP बॅक्ड कॅन्डिडेट आसा, दुसऱ्या नंबराचेर RG बॅक्ड कॅन्डिडेट आसा आनी काँग्रेस तिसरी नंबराचेर आसा. हाजी मुखाल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी पळोवया. हाजी मुखाल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी दवरली थंय तुमी पळयात BJPक ऑलमोस्ट 40%च्या वयर वोट शेअर मेळ्ळा. इंट्रस्टिंगली हांगा दुसरी नंबराचेर आम आदमी पार्टी आसा जाका ऑलमोस्ट 33%च्या वयर वोट शेअर मेळ्ळा. तिसरी नंबराचेर काँग्रेस आसा जाका क्लोज टू 11% वोट शेअर मेळ्ळा आनी चवथ्या नंबराचेर इंडिपेंडंट आसा. सो ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर दवरले थंय BJP जिखल्या पूण दुसऱ्या नंबराचेर आप आसा, तिसऱ्या नंबराचेर काँग्रेस आसा. हाजी मुखाल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी निमणी कॉन्स्टिट्युएन्सी रेश मागूस पळोवया. रेश मागूस जर पळयलें जाल्यार हांगा दीस इज अ व्हेरी लँडस्लायड कायंड ऑफ अ विक्टरी फॉर BJP जंय ऑलमोस्ट 66% वोट्स ही भारतीय जनता पक्षाक गेल्या. दुसऱ्या नंबराचेर परत इंट्रस्टिंगली रेव्होल्युशनरी गोवन्सांनी बॅक केल्लो कॅन्डिडेट आसा विथ अरावंड 13.5% आनी तिसऱ्या नंबराचेर हांगाय काँग्रेस फरक खूब थोडो आसा RG आनी काँग्रेसी मदीं. बट काँग्रेस इज ऑन नंबर 3 विथ अरावंड 13.45%. हे आनी चवथ्या नंबराचेर ना सॉरी तिसऱ्या नंबराचेर इंडिपेंडंट आनी चवथ्या नंबराचेर काँग्रेस. दीस इज हें म्हाका तेच सांगता ही स्टॅटिस्टिक्स अशी आहात की म्हाका दिसता बऱ्योच एनालायज करच्यो पडटल्यो. सो इंडिपेंडंट तिसरी नंबराचेर आसा आनी काँग्रेस चवथी नंबराचेर आसा. बाकीच्या दोन कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर काँग्रेस तिसरी नंबराचेर आसा. रेश मागूस कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर जर तुमी पळयल्यार काँग्रेस चवथी नंबराचेर पावल्या आनी जो इंडिपेंडंट आसा ताका सुद्दां 13.45 म्हळ्यार RG आनी तांचे मदीं व्हडलो फरक नासलो तरी 2 नंबराचेर RG बॅक्ड इंडिपेंडंट आनी 3 नंबराचेर इंडिपेंडंट आनी काँग्रेस चवथ्या नंबराचेर. अशी ही परिस्थिती आसा. ही 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी जर तुमी पळयल्यो हातूंतल्यान अर्थ कितें काडपाचो. हांव राधाबाब तुमचे कडच्यान सुरवात करता. डिटेल्सां भितर या. बट वेन यू लूक एट दीज स्टॅटिस्टिक्स, वेन यू लूक एट दीज नंबर्स, what do you make of it? No, I make of it what I have always been saying, that the Congress is on its way out. You see, the voter cannot be fooled all the time. They have realized that voting for the Congress is of no consequence. Last 2 elections, MLAs that were elected on Congress have wholesale migrated to the BJP. And I don't think this situation is going to change in the near future. So that is the reason why you find that the Congress is at the bottom of the polls, of the results. Now, for this, there are reasons also. It is actually a fact that today the Congress simply does not exist on ground level. There are individual leaders, a few leaders, who the Congress fields, and the votes accruing to those candidates are then considered as Congress voters. There is no worker base for the Congress in any constituency in Salsette, which was earlier the stranglehold of the Congress. So in a situation like that, it is good that if the Congress does disappear, then a strong alternate force could emerge. And I would look forward to the disappearance of the Congress so that all others can work together and challenge the BJP. I think that would be a proper situation. तुलियो बाब, तुमची इनिशियल रिएक्शन डिसअपॉइंटेड, व्हेरी डिसअपॉइंटेड कशी पळयता ह्या गजाली कडेन? First of all, let me congratulate all the winning candidates who have made it in this election. Definitely, there is a sense of disappointment when we lose, but there are reasons and there is a self-introspection that needs to take place.
as Dr. has said, lot of things have happened. I don't agree in everything what he has said, but the defections that have taken place in the last two instances, 10 MLAs and then in 19 and now 8 MLAs in 22, that doesn't augur well for the party. Definitely we need to introspect, we need to go back to the grassroots and need to find out the reasons why this is happening, because in spite of the fact that there has been this large scale defection engineered by the BJP, no doubt, but that doesn't mean everything has, there are two sides to a coin. It takes two hands to clap, and from that perspective the Congress also has to share the blame why this defection has happened in such a large scale manner. We are definitely going back to the grassroots, we are going back to the drawing board to assess the situation and find out the reasons why this such a attitude of the people, and we will definitely begin and take the right steps. Congress has faced such situations in the past and Congress has risen from the ashes. ओके रामराव बाब, तुमची इनिशियल रिएक्शन तुमचे कशें आहा? सॅटिस्फायड काय नॉट सॅटिस्फायड, डिसअपॉइंटेड? हय, बिफोर आय से वेदर आय एम सॅटिस्फायड, एक तर हे जे म्हणजे काल जसो सिद्धार्थ म्हणटालो की रुलींग पार्टी इज कॉन्फिडंट ऑफ गेटिंग ऑल द 3 सीट्स, मातशें तशेंच जालां, पण आय थिंक म्हाका दिसता त्यांच्या विजयानूय खूब पराजयाची बिजां म्हाका दिसता थंय आसात. आज आम आदमी पार्टीन तांकां थंय घाम काडला दवर्लीच्या हाका, बाकी कडनी लोकल पार्टीजांनी तांकां बरी टफ फायट अशी दिल्या अशें म्हाका तरी दिसता. आणि जशें तुलियो बाब म्हणटा आनी जशें राजाराव बाब म्हणटाले की काँग्रेस इज ऑन द वे आउट, इट इज ट्रू. आणि म्हाका दिसता बाकीच्यो पार्टी जशें तुमी कॅप्शन दिलां, इट इज हॅपनिंग दॅट वे. पण काँग्रेसीचो जितलो गुन्यांव आसा तितलोय BJPचोय आसा, आणि BJP सिन्स इट इज रुलींग बोथ एट स्टेट लेवल आणि ZP पॅनल, आणि जे नवीनय जे आमदार थंय जॉईन जाल्ले तांणी सगळ्यांनी मेळून दे हॅव एक्झर्टेड लॉट ऑफ प्रेशर ऑन वोटर्स. दे हॅव ऑल्सो मिसयूज मशिनरी, गव्हर्मेंट मशिनरी, इवन BLOs बी खूब म्हणजे देर आर कंप्लेन्स दॅट दोज थिंग्स आर देर, नॉट म्हणजे रिटर्न कंप्लेंट बट थिंग्स आर देर. आणि अशी इंटिमिडेशन बी करूनय खूब जाण अशें वोटींग तांणी शेअर वाडयला असो आमचोय आरोप आसा. आणि एज अ फार एज सॅटिस्फॅक्शन गोज, आमी दवरले खरेंच बरे अशें म्हाका दिसता परफॉर्मन्स केला. एक जर काँग्रेसीचे जर आनीक मातसो जर कितें आजुनूय नावेली, स्टील देर इज सम सॉर्ट ऑफ त्या एरियान काँग्रेसीचो होल्ड आसा, आणि ताका लागून थंय तांकां ती वोट्स गेल्यात. नाजाल्यार शुअरली आवर कॅन्डिडेट वूड हॅव वन इन दवर्ली. मनोज, इनिशियल रिएक्शन, यू हॅव नॉट वन, बट जशी विधानसभा इलेक्शनाक तुमचो वोट शेअर पळोवन खूब जाण चकीत जाल्ले. म्हाका दिसता आज तिनांतल्या 2 कडेन यू हॅव फिनिश्ड नंबर 2. युअर वोट शेअर ऑल्सो इट मायट नॉट लूक एक्स्ट्रीमली ह्यूज कंपेर्ड टू BJP, बट सायजेबल वोट शेअर इन बोथ कॉन्स्टिट्युएन्सीज. तुमी ह्या रिजल्टा कडेन कशें पळयता? व्हेरी हॅपी एक्चुली, कित्याक आमकां आफ्टर सिम्बॉल जेन्ना मेळो अलॉट जालो तेन्ना आमकां टायम म्हणटा तो चड मेळोंक ना आमकां लोकां मेरेन पावपाक, सगळ्या घरान विजीट करपाक, आनी तेचो सेटबॅक आमकां जालो. आनी सेकंड इम्पॉर्टंट मोस्ट हें आमकां एक सेटबॅक जालो तो जे एंटी BJP वोट्स आसले, म्हणल्यार जे सरकाराचेरूय आनी हे जे ऑपोजिशन आसले लायक आतां काँग्रेस आहा, सो ते जे मेजर पार्टीज आहा तेंचेर जो लोकांचो राग आसलो पळय तो राग काडपाक लोक भायर येवंक ना. सो तो एक आमकां हें पडलो. आनी आमी हे जे आयज रिजल्ट येयला भितरल्यान एकूच आमकां सगळ्या गोंयकारांक इतलें कळ्ळें की BJPन आपली फूल पावर लायली तरी पूण ते टोटल वोट्सांतले फक्त 25% वोट्स काडपाक सक्सीड जाले. म्हणल्यार ऑलमोस्ट 75% जे वोटर्स आसा ते एंटी BJP आसा. फक्त एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमकां फुडें वचून काम करपाक जाय, आमची क्रेडिबिलिटी आसा ती स्ट्रॉंग करपाक जाय, आनी लोकां भितर जी डेमोक्रेसीच्या अगेन्स्ट जो राग आसा तो राग वोटान कन्वर्ट करपाक जाय. आनी जे लोकांनी आमचेर विश्वास दवरलो, आमी ऑलमोस्ट 3 जर टिकेट धरले आमी हें जाल्यार आमी मॅक्झिमम चडान चड बिलो 1 लाख रुपीज आमी स्पेंड केला आसतलो, बिलो 1 लाख रुपीज. सो बिलो 1 लाख रुपीज जेन्ना आमी 3 सिटां कंटेस्ट करता आनी इतली वोट ऑलमोस्ट 3400 वोट जेन्ना काडटा तेन्ना वी आर हॅपी.